टॅक्सीकारांचो धंदो पर्यटकांचेर निंबून आसा। ताका लागून गोंया येवपी टॅक्सीकारांक बरी सेवा दिवप ही दर एका टॅक्सीकाराचें आनी गोंय सरकाराचें कर्तव्य जावन आसा। पूण हालींच अहमदाबादांतल्यान दक्षिण गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ले एके बायलेक गोंयचे टॅक्सी सेवेचो खूपच वायट अणभव आयला। हो अणभव तिणें सोशल मिडियाचेर माध्यमांतल्यान शेअर केला। म्हजे घर येवजण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी लॉन्च करतले। ह्या येवजणेचो गोंयच्या 50% लोकांक फायदो जातलो। 50 वर्सां पयलीं पुनर्वसना खातीर जांकां फ्लॅट दिल्ले तेवूय तांच्या नांवार करून दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ह्या सगळ्या येवजण्यांच्यो अधिसुचोवण्यो एक एक करून काडपाक लागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातानूय ह्याच विशयाचेर उलोवप केलें। फुडाराच्या लोकांचो आयआयटी प्रकल्पाक विरोधूच आसा। फाटल्या कांय दिसां सावन कितलेशेच राजकीय तशेंच समाज वावुरपी आनी लोकांची भेट घेवन तांकां तेंको दिलो। मात मंत्री तशेंच थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार तशेंच थळावे सरपंच आनी पंच वांगडी अजून मेरेन गांवांत येवंक ना। देखून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। मजगतीं कोडार वचून लोकांची भेट घेतलो म्हूण मंत्री सुभाषान सांगलें। सेवा पखवाडा उपक्रमा अंतर्गत गोंया सयत देशभर आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हर्च्युअल पद्दतीन संबोधीत केले। त्या वेळार देशभरांतली बायलां आनी आदिवासी समाजांतल्या नागरिकांक खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो। राजधानी पणजेंतूय सेवा पखवाडा कार्यावळ जाली। कला अकादमींत जाल्ले कार्यावळीक सरकारांतले मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले। मात मंत्री तवडकार आनी दिगंबर कामत गैरहजर रावले। म्हापशागिरी गुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक उजो लागलो। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 5 लाखांची मालमत्ता उज्यान लासून काबार जाली। जाल्यार 10 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालपी दळाक येस आयलें। हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी। एसीक शॉर्ट सर्किट जावन बंगल्याक उजो लागपाची घडणूक घडली अशी माहिती उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। शापोरा दाबोळवाड्यार जाल्ल्या कोयत्याच्या हल्ल्या प्रकरणात सेल्फ डिफेन्सात केल्लो वार थळाव्या तरणाट्याच्या आंगलट आयलो।
या हल्ल्यात तेलंगणाचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। पातोडेच्या 3 वरांचेर जेन्ना घरातली सगळी न्हिदिल्ली तेन्ना या पर्यटकान साहिल हसन या तरणाट्याच्या घरांत घुसपाचो यत्न केलो। घरात कोण तरी घुसला हाची सुलूस साहिलाक लागना फुडें ताणें स्वताक वाटावपाच्या यत्नात त्या पर्यटकाचेर कोयत्यान हल्लो केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या मोहिमेचो राज्यांतल्या बायलांनी लाव घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आवाहन केलां। गांवगिऱ्या वाठारांतली मुळावी भलायकी केंद्रां आनी समाजीक भलायकी केंद्रांनी हो उपक्रम चालीक लायतले। ह्या उपक्रमा खाला बायलांक फुकट वखदां आनी भलायकी सेवा दितले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान म्हायती दिली। गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। थिवे रेल्वे स्टेशनाचेर 25 वर्साच्या रोशन जप्रेल ह्या नेपाली तरणाट्या कडल्यान 3.5 लाखांच्या गांजा सयत कोलवाळ पुलिशेन ताका अटक केलो। हो तरणाटो मुंबय सावन गोंयांत गांजो विकपाक आयिल्लो अशी माहिती कोलवाळ पुलिशेन दिली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करप शक्य आसा की ना हाची पळोवणी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय उच्चाधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकात गोंया येतली। टायगर रिझर्वाच्या विशयावयल्यान समितीच्या दिल्लीतल्या चाणक्यपुरी कार्यालयात गोवा फाउंडेशन आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां मदीं शाब्दीक वादावादी जाली। एसटीपीडीएच्या बसकेत सोपो शुल्क वाडोवपाक आमी खर विरोध केला। आमी शुल्क वाडोवपाक दिवचे नात, मार्केट आमचे सुवाधीन करचें, आमी ताची देखरेख करतले अशें सगळ्या नुस्तेकारांनी मागणी केल्ली। मात मार्केट आमचे सुवाधीन करपाक एसटीपीडीए तयार नाशिल्ल्याचें सावियो डिसिल्वाचें म्हणणें। अजून मेरेन एसटीपीडीएन सोपो कंत्राटाची निविदा जारी करूंक ना अशें सावियो डिसिल्वा सांगता। एसटीपीडीएची मंगळारा बसका जाली, तातूंत मार्केटाचें नितळसाण आनी शुल्क वाड हे 2 विशय चर्चेत आयिल्ले। सेगीत पडपी पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत झाला।
या जिल्ह्यातल्या तिगांक मरण आयलें, हातूंत ताका सांत पिरायेच्या भुरग्याचोय आस्पाव आसा. तशेंच कांय जाणांक दुखापत लेगीत जाल्या. अचकीत पावसान धुमाकूळ घाल्ल्यान घरां व्हांवून गेल्यात, दुचाक्यो व्हांवून गेल्यात. तशेंच शेतांनी पिकांचें लुकसाण जालां. कांय जाण बेपत्ता आसात, तांचो सोद घेवप सध्या सुरू आसा. अधिकाऱ्यांनी 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर घाल्ल्या धाडीत वट्ट 10,000चो तंबाखू जप्त केलो. एक वेर्णा स्कुला लागसार आशिल्ल्या एका दुकानात 2,300 तंबाखू प्रोडक्ट जप्त केले, जाल्यार दुसरे वटेन जुवारीनगर एका च्या विकपी दुकानाचेर 8,515 रुपयांचे तंबाखू पदार्थ जप्त केले. हे दोगूय खंय तंबाखूचे पदार्थ विकपाचो यत्न करताले. फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को सडावयल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलार अँड ओशन रिसर्च हांच्यानी राष्ट्रीय ध्रुवीय विज्ञान परिशद आयोजीत केल्लो. ह्या परिशदेंत देशभरांतले वैज्ञानीक आनी संशोधक एकठांय आयिल्ले. परिशदेंत ध्रुवीय आनी महासागर संशोधनांतल्या ताज्या घडामोडींचेर सखोल चर्चा जाली. हवामान बदल, हिमविज्ञान, दर्यांतली पर्यावरण यंत्रणा, ध्रुवीय तंत्रगिन्यान ह्या विशयांचेर सहकार्य आनी गिन्यानाचो आदान प्रदान वाडोवप हो ह्या परिशदेचो हेत आशिल्लो. म्हापशा कोयराचो प्रस्न सुटावो करचे हे खातीर थळाव्या आमदारां सयत नगराध्यक्ष, NGO तशेंच हेर वांगड्यांनी एकठांय येवन काम करप गरजेचें आसा. कोयराच्या प्रस्नाचेर प्रशासनाचें लक्ष ना अशें म्हणीत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाचें नांव घेनासतना ताचेर टिका केली. कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर दर एका वॉर्डांत समन्वय समितींची निवड करपाक जाय अशेंय आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. साळ पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ नीता राऊत हांच्या गळ्यात पडली. बुधवारा जाल्ले पंचायत मंडळाच्या बसकेत तांची सरपंच म्हणून बिनविरोध निवड जाली. बसकेक 3 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्ले. साळ पंचायतीचे सरपंच पद बायलां खातीर राखीव आसा. गोंय खेळा खात्याक मानाचो स्कॉच पुरस्कार फावो जालो.
खेळा खात्यान भारत सरकाराच्या खेलो इंडिया ह्या उपक्रमाखाला राबयल्लो खेलो गोवा हाका पुरस्कार मेळ्ळो। खेळा संचालक डॉक्टर अजय गावडे हांकां स्कॉच कडल्यान 20 सप्टेंबर ह्या दिसा दिल्लींतल्या सिल्वर ओक हॉलांत 151 स्कॉच समिटाक पुरस्कार भेटयतले। एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटात खास करून पारंपरीक नुस्तेकारांकडल्यान जो शुल्क घेतात तो कमी करचो म्हणून नुस्तेकार, बोट धनी तशेंच वेपाऱ्यांनी एसजीपीडीएच्या बसकेत मागणी केली। तशेंच नव्या मार्केटांतल्यान कसलोच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। पारंपरीक नुस्तेकार, रांपोणकार, बोट धनी तशेंच हेर स्टेक होल्डर्सांक विश्वासात घेवन शुल्क थारावपा विशीं बसका आपयली। फाटल्या वर्सा शुल्क 50% कमी केल्यात अशें एसजीपीडीए अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें। तीस कुसगांव वाठारांत मंगळारा राती कार आनी बुलेट मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातांत साकोर्डा वाठारांतलो बुलेट चालक प्रथमेश सावंत हाका दुखापत जाल्या। प्रथमेशाचेर पिळये भलायकी केंद्रांत उपचार करून ताका घरा धाडला। फोंडे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो। श्रीगांव तुरीमरड हांगा बिबट्याचो संचार वाडला। हाका लागून लोकांमदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक बिबटो एका घरा लागसार भोंवतणाचें चित्र सीसीटीव्ही कॅमेरात नोंद जाल्लें। हे विशीं थळाव्यांनी रान खात्याक लेगीत कळीत केलां। पानरो लावन बिबट्याक धरपाचें आश्वासन रान खात्यान दिलां। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून देहरादूनच्या वेगवेगळ्या भागांनी व्हड्या प्रमाणात उदक साचला। हाचो फटको कांय इमारतींचेर आनी दुकानांचेर बसला। इमारती कोसळ्यात, दुचाक्यो व्हांवून गेल्यात जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसात। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
बुधवारा तमिळनाडूच्या वेगवेगळ्या भागांनी उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाला। रस्त्यांचेर सगळेकडेन उदक साचला। हाका लागून वाहन चालकांक वाहनां चलयतना मातशी आडखळ निर्माण जाली। मजगतीं फुडल्या कांय दीस उटंगाराचो पावस पडुये अशी शक्यताय आसा। हालीसराक कॅन्सराच्या प्रमाणात वाढ जाल्ली दिसून येता। ह्या फाटल्यान जायती कारणां आसात, पूण मुखेल कारण म्हळ्यार रातच्या वेळार कमी न्हीद मेळप। दर एकल्याक रातची 6 वरां तरी न्हीद मेळप गरजेचें आसा। कांय तरणाटी भुरगीं रातच्या वेळार फोन वापरून उसरां न्हिदपाक वतात आनी उपरांत तांच्या भलायकेचेर हाचो परिणाम जाता। तेन्ना दर एकल्याक वेळार जेवण जेवन बेगीनच न्हिदपाक वचचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। चड करून सिगार ओडिल्ल्यान भुरग्यांमदीं हें दुयेंस सांपडटा, पूण अश्योय कांय केसी आसात जंय सिगार न ओडपी भुरग्यांमदीं हें दुयेंस दिसून येता। पर्यावरण लेगीत एक मुखेल कारण थारता। फोग हें मुखेल कारण। त्या फोगाच्या वासाक लागून पुलमाव भरतात। तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर करतात। भारतात कॅन्सर आणि काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचे प्रमाण वाडल्यात। दादले आणि बायलां दोगांय मदीं हें दुयेंस सांपडटा, पूण दादल्या परस बायलांक काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाचो आंकडो वाडला। खासा करून डायबिटीस आशिल्ल्यांक काळजाचें दुयेंस आसा हें जाणवना। वेळार भलायकेचो चेकअप करून घेवचो अशें आवाहन दोतोर करतात। हालीसराक काळजाचे दुयेंस जावपाचे प्रमाण वाडल्यात। हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां पिराये सकयल आशिल्ल्या मदीं दिसून येता। खरें म्हळ्यार सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्लें खाण खाल्यार हें दुयेंस जाता। पूण दोतोरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दात साफ दवरप लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें। वेळार दात घासून तोंड साफ दवरचें। कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करिना आनी तोंड साफ दवरना जाल्यार ताचो संपर्क काळजाच्या दुयेंसाक लागपाक शकता।